चलूया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेम्या पावलार पाव मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेम्या जेरुसालेम शार देवा वसीचे ताकाच आमी तुय मेळूंक वचपाचे जेरुसालेम शार देवा वसीचे ताकाच आमी तुय मेळूंक वचपाचे पावलार पाव मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेम्या पावलार पाव मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेम्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. भयणी भावांनो तुमकां सगल्यांक हे देव मंदिरांत पळोवन आमी खुशाल माये मोगाचो आनी काळजा बरीत येवकार तुमकां. आमकां आज हे बाग फावो जाला जायत्या म्हयन्यांनी बरे भाशेन हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक जेजू आमकां एक एकल्याक आपयता. म्हजे बरोबर नुस्त्याक यात कम हॅव ब्रेकफास्ट विथ मी आनी ह्या नुस्त्यान जेजू आमकां आपलें जेवण दिता आपलें मांस रगत दिता. इतलो काळ जालो आमी आमच्या घरांनी आसल्या आज ही संदी आनी हाचे खातीर देवाक आमी दिन वासुया आनी अदीक आमचे वेली पेस्त पिडा पयस कर आनी सगळीं आमी भाव भयणां कशीं एक देवाची फामील कशी हे देव मंदिरांत येवन ताका बुजूंक आनी ताचें आसणें भोगूंक आनी एकामेका सवें ताचें आसणें हाजीर करूंक आमकां कृपा मागुया. आज 31 ऑक्टोबराची आज सायबीन मांयक भेटयलेलो रुजाई साहेब मांयचो म्हयनो रुजारीचो म्हयनो सोंपता. माय मारेचे मजतीन आमकां सगळे वायटा विघ्नांची राख आनी निवार म्हूण मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आशिल्ल्या आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक आमी माय मारेच्या आश्रयाखाल ती वाडूंक पिळे शिडेंतली मेकळी आसूंक मागुया आनी आमकां सगल्यांक माय मारेचे रुजाई साहेब मांयचे मजतीन सर्गीची भरपूर देणी फावो जावंक कोतकोत्यान मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्योन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. एक गुडयोगीच रावन आमच्या मना काळजांतली इंतेसांवां हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. जायतें कितें आमी मागूंक आयल्या, जायते आमचे मना काळजांतले हुस्के बापाक उबारुया. आज आपलो जल्माचो दीस तशेंच काजाराचो वर्शीक दीस पालटेल्यांक मनांत हाडुया. तांकां बरी भलायकी, देवाचो आशिर्वाद. मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांक देवाची काकूट आनी सासणाचो विसव मागुया. भोव करून ही कोरोना व्हायरस पिडेक लागून मेल्ल्यांचो उगडास करुया. आमचेच गोंयांत 600 अदीक लोक मेलो. मागुया पिडेंत आसलेल्या आमचे भाव भयणां पासत, घरांनी आनी हॉस्पिटलांनी आसलेल्यांक पासत, आमचे जाणटे भाव भयणां पासत मागुया. सर पदवेदार देवा, बोवागियो नांकवार मरेचो आदार, रुजाय सायबिडम्याचो आदार आमकां तूं फाव करताय देखून आमी संतोश्तांव. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सगळे तरेच्या वायट विघ्नांतली, पिळेंतली आनी आकांतांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. बागयोन पावलोन फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, कितेंय जावं बऱ्या वो वायट मनान कशे भाशेन क्रिस्त परगट जाता आनी हाकाच लागून हांव खुशाल आसां आनी हांव खुशाल रावतलों. कित्याक तुमच्या मागण्या वरवीं आनी जेजूच्या आत्म्याच्या आदारान हें म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतलें म्हूण हांव जाणो. म्हजो कोतकोतीत आवंडो आनी बरवसो होच की हांव कित्यानूच लोजेक पडचो न्हू आनी हांव मरूं वो जिवो आसूं. सदां आनी अदीक करून आतां सगळे बळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त आनी मरण म्हळ्यार फायदो. अशें आसतना जियेवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडून वेतां. एके वाटेन वेगळें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी एकदम अदीक व्हरतें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवा उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. तुमचे सुदारणे पासत आनी तुमच्या भावार्थाचे कुशालकाये खातीर हांव जिवो उरतलों आनी तुमचे मदें येतलो म्हूण हांव खात्रेन जाणो. आनी भाशेन हांव तुमचे मदें परतून येतोच जेजू क्रिस्ताक म्हजे खातीर अदीक वाखाणूंक तुमकां आनीक एक कारण आसतलें. देवाचे उतोरे. देवाचे उडोवकार. आतांच आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवन ते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. ताचे मुखार वेतलो
ताचें दर्शन घेतलो. म्हणुया, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. जात्रेक वेतोल्या मोदें आनंदान फुडें वचून संतोशान किर्तन गावन देवा घरांत हांव पावूं. म्हणुया, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. हेंच मनान घडोवन घडोवन काळीज म्हजें सुस्कारता, आत्मो लालिवून लालयता, देवाक म्हज्या ओतरेकता. म्हणुया, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. उद्गार. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, zoi, zoi. सोमी म्हणटा, म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, zoi, zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एका सोनवारा दिसा फारिजेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो. तेन्ना ते ताका चेडून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन वेंचून काडटाले तें पळोवन जेवणाक आपयलेल्याक ताणें अशी एक ओपार सांगली, तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुज्याहून मानादीक दुसरे कोणाक ताणें घोडी आपयला जायत आनी तो तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात ते तूं येवन तुका म्हणत तुजी सुवात हाका दी आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमणी सुवात घेवची पडटली. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणी सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयला ते मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा, वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलेले उजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. Bonimano, Bhagavad Augustine, the great doctor of the church, देवान जायते जाणवायेन बरिल्लो, तो हे म्हणटा, गर्भ आंज आसा तांकां देवसार करता आनी काल्तिकाय मनीस आहा तांकां आंज करता. Pride turns angels into devils and humility turns men into angels. काय बरी ताची जाणवायेची उतरां. बाबा म्हणी न्हू, गर्भ आमकां खालाप दिता, पूण गर्भ एक किडो आमच्या जिवितांत आमची पाट सोडिना. कोरोना व्हायरस ही पिडेंत एक सगळ्यांकूच आमकां तावें जाला. मनशा हातूंत धूळ आनी माती. खंय आसा तुजी पदवी आनी जाणवाय? केदे व्हडले सायंटिस्ट
आमचे संवसारांत आहात, केदे व्हडले महान डॉक्टर्स आहात. मनीस आज मार्सांत आनी खंय व्हडल्या प्लॅनेटांनी पावला, वयर आकाशार घर केलां, पूण हे व्हायरसाक अजून ओकोद ना. डॉनल्ड ट्रम्प एलिसावांक बसलेलो आसा, तो सांगतलो आतांच मेवतले म्हणटा, येता ते सुमारान मेवतले म्हणटा. कितें वॅक्सीन अजून मेळूंक ना. आनी सांगिल्ले पावटीच वयज अमेरिकेचे दोतोर अमेरिकेचे आसतात आनी म्हणटात ना. हे पिडेन बाबा भयणीनो सगळ्याकूच लॉकडावन करून उडयलें. हे पिडेन संवसाराची सगळी इकॉनॉमी बदलली. एक धाकटुली पिडा. हे पिडेन कितलेच लोकांक मारून उडयले. बरो मनीस हॉस्पिटलांत गेल्लो परत येना. ताची पिडा वाडून व्हेंटिलेटराची घातलो आनी तो मेलो. गर्भ मनशाक वयर काडटा. जायते फावटी आमच्या शिकपान, आमच्या सुरोपायेन, आमच्या गिरेस्तकायेन आमकां गर्भान भरता. पूण असली एक पिडा आमी देवा मुखार आनी मनशा मुखार पुरान कोणूच न्हय म्हूण दाखयता. जेजू येवपार घालून सांगतालो, ल्हान जा, देव तुका वयर काडटा. तूं वयर सरता, गर्भान भरता, देव तुका खाला उडयता. जुद्यो लोकां मदें जेवणाक आपयता तो मदें बसतालो. आमी जेजूच्या रात जेवणाच्या चित्रांत पळयता, जेवणाक आपयता द होस्ट, तो पयलो बसता. आनी ताचे लागशिले सगळे ताचे भोंवतणी आसताले, ताचे उजव्याक आनी दाव्याक आसताले. कोणूय जर ताका लागीं बसलेलो आहा पूण तितलो मानाचो सोयरो न्हय, आनी कोणूय जर पावून सरलो तो ताका म्हणटालो, बाबा मातशें उठ, ती जागो ताका दी, मातशें उठ तूं. तेन्ना थंय बशिल्लो आसा, जेवणाक सुरवात जाल्या, बशिल्लो आसा, ताणें उठूंक पडटालें आनी उठून सारको निवाणो पावतालो. देखून जेजू ताका जुदेवांक, फारिजेवांक जेवणाक गेल्ले कुडीन सांगता, निमण्यो आसात. तेन्ना सोयीक मेळटलो, हांगा यो, मातशें वयर यो, तूं ती सुवात सोड, हांगा यो, म्हाका तेंकून यो, तूं ती सुवात सोड, हांगा यो, तूं म्हज्या मानाचो सोयरो, तूं म्हजो इश्ट, तुका मान मेळटलो. भयणी भावनो, खालतिकाय आमकां सगल्यांक गरजेची एक व्हडलो गूण जो आमी सदांच आपणावंक जाय. अशें एक म्हणलेलें आसा, थॉमस मोर, भाग्योन थॉमस मोर अशें म्हणटा, खालतिकाय तुज्या वडिलांक तुका एक कायदो, खालतिकाय तुज्या बराबरच्यांक एक बरी देख, आनी खालतिकाय तुजे खाला आसलेल्यांक एक व्हडतेपण. तुका पळोवनूच लोक सांगता तुजें जिवीत. बाबा भयणीनो, सायबीण माय, आज आमी तिचो म्हयनो सोंपयता, ऑक्टोबराचो म्हयनो. सायबीण माय कितली खालती, देवाची पुताची आवय. पडवो गाब्रिएल तिका दिश्टी पडून म्हणटा, आवे ग्रासिया प्लेना. काय बरो सॅल्युटेशन, आवे ग्रासिया प्लेना. मारिया उपरांत म्हणिना, हेल फूल ऑफ ग्रेस, हेल फूल ऑफ ग्रेस. आनी सायबीण माय कसलो जबाब दिता काय, खुशाल जाता ती, उठटा ती, ना हांव कोणूच न्हय, आय एम द हँडमेड, अनवीन, हांव कोणूच न्हय.
हांव देवाची चाकोन, देवाची एक वस्त. आनी हेच काल्तिकायेन ती उठून एलिझाबेथीगेर वता. भाग्यवंत लुकास म्हणटा शी वेंट इन हेस्ट टू एलिझाबेथ. आनी एलिझाबेथ आपल्या घरान अनएक्सपेक्टेड सोयरो केन्नाच चिंतूंक नासलें, पयस तें अनएक्सपेक्टेड. आनी म्हणटा म्हज्या सुमयाची आवय म्हज्या घरा येवचें, म्हाका खंयचें भाग. म्हज्या सुमयाची आवय, द मदर ऑफ माय लॉर्ड. वॉट ए प्रिविलेज. सायबीण मागीर कितें म्हणटा, कांय ना, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. ताणें आपली ल्हानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली. भयणी भावनो, आज हो समारंभ करून आमी घरा वयता आसतना आमकांय काल्तिकायेन जियोंक आदार दी म्हूण मागुया. आमचे कोंकणी गिरेस्तकायेंत म्हणण्यांत आसा, मूय जा साकर खा, वाग जा लाकूड खा, उडटा तो बुडटा, शेणांतलो किळो शेणांत उरना. भाव भयणी होय, आमी शेणांतल्या किळ्या भाशेन जाल्यार देव आमकां वयर काडटलो. आमी तर वयर सरूंक सोदल्या आमी पोत्तून शेणांत पडटले. आमकां काल्तिकाय दी म्हणून जेजू आपल्याकूच कालतो केल्लो, रिकामो केल्लो जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. आमकां काल्तिकायेन जियोंक शिकय म्हूण मागुया. पेटवणेच्या वेळार गावुया C15. देवा उतर आमी घेतला, पान 30 आनी 4, C15, पेज 34. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सबाब दिला, सबाब जिविताचो मोगान गेले बेगोरेचो. बाबा तुझे उदर मागता, मोगान तुका जिवीत मोगान. बाबा भयणी भावानो, ही आमचे बॅट, ही आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोण बाळ्या बापा, बोबा घेवन आंकवार मारिया. रुजाय सायबीण मांयचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आयज आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीच्या आवयची देख घेवन दिसान दीस कालती जिवितांतल्यान आमचें जिवीत तुका मानू अशें कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवेदार आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेले निती आंकवार मरेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वन्निता, तुजी किर्ती परगुट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र पवित्र पवित्र
दोलबळांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातच आनी कास घेतलो तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूढ परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाप्पाजी तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखार समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगती तिजो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनमृत आमचो आस्करी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन देव कालत्यांक उंच काडटा जेजू देवाचो पूत देव आसतना मनशाचो आकार घेता आनी न्हूच मनशाचो आकार घेता ह्या सुपुल्ल्या उंड्यांत आमचें जेवण जावंक रावता भाग्योन थॉमस एक्वायनस म्हणटा खुर्साचेर सायबा फकत तुजें देवपण लिपलेलें पूण हे धाकटुल्या उंड्यांत आमचें जेवण खाण जावन तुवें तुजें मनीसपण पुरान लिपयलें इतलो देव आमचे खातीर कालतो जाता आमी दिसान दीस कालतिकायेन जिवन देवाची कृपेन वाडोवंक वचूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं ती अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी
स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वरुपात कंदी सुटोय आनी सर्वाखंदांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन पुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावताचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान आनी कुशलकायेन जेजूची शांती वांटुया पिशी देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली आमची काकूतखोर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली आमची काकूतखोर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी आमचे खातीर चाकरांचें रूप घेतलेलो जेजू जिव्या देवाचो पूत आमचो सुरवंडार ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती येताच्या जेवणांत वांटू घेतिल्ली आमी सुभागी सुमया म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो तो कुरपीन आनी सोंतान बोल्लोलो प्रार्थुया सर्वेश्वर आमचे प्रितीचे बापा भाग्योदांकवार मरी देवाची माय रुजाय साहेबांचे उगडासात आयज आमी तुका भेटयला ते संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय हे पोसणाची गोठायेन आमची माय वरी तुजी खुशी पाळून स्वर्गात तुजी शासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन भयणी भावनो सगल्यांक तुमकां पळोवन आमी खुशाल आनी देव बरें करूं तुमी वेळ काडून आज हे मिसा समारंभांत वांटो घेतलो देखून फाल्यां आयतार फाल्यां आमी हीच पद्दत सांबाळटले 3 वाडे आसतले 3 वाड्यांनी मिसां दिल्लीं आसात पयले मीस 6:30 दुसरे मीस 7:30 7:30 मीस आमी लायव्ह दाखयतले आनी तिसरे मीस 8:30 वरांचेर आनीक इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें सांजे 6 वरांचेर सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें 2 तारखेर सगल्या मेलेल्यांचो उगडास करतले आमी मिसां तेच भाशेन 6:30 7:30 8:30 and 6 o'clock in the evening सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस इंग्लीश भाशेन मीस ताका कोणाक खुशी आसा येवंक नांवां दिवं तुमी आमचो भाव दिलीप कोतर हो ऑफिसान दिवं येता इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें पयलीर 6 वरांचेर आनीक दुसरे परतून 6 वरांचेर तातूंत जी कोणाक कोंकणी आडखळ जाता इंग्लीश भाशेन मिसान वांटो घेवंक जाय तुमी वांटो घेवं येता आमची रुजाय साहेबांची परब 15वीर पूण सोवेतान आमचें नोवेन सुरू जातलें पूण हें नोवेन सांजेचें जातलें सदां भाशेन तीच उर्बा तीच उमेद तीच खुशालकाय आमचे काळजांत दवरुया 5:30 वरांचेर तेर्स आनी 6 वरांचेर मीस दिसपटी देवाचें उतर परगटून दुसरे पाद्री येतले आमी सगल्यांनी तांच्या लागीं येवं येता आपआपल्या वाड्यांतलीं वांटो घेवया उर्बेन घेवया आनी रुजाय साहेबांचे परबेक आमी तयार जावया हें फेस्त सगल्यांचें आख्ख्या ताळगांवच्या
भावां भयण्यांक आनी ताकाच लागून आमी तुमच्या लागीं वॉलंटरी कंट्रिब्युशनाक नांवां धाडलेलीं आसा. आमची PPC वांगडी तुमचे घराशें येतले, तुमी तुमचें उदारपण पोरबेक दाखोवचें. आदी फुडेंच देव बरें करूं. आमच्या जाणट्यांक भोव करून 60 आनी अबाव तशेंच भुरग्यांक बिलो 10 तांकांय आमी मिसाच्या समारंभांत वांटो घेवंक सोयेक दितल्या. आमी जेन्ना जेन्ना तुमकां उलो मारीत तुमी सवकार दिवंक आमचे आवडले. आनीक एक फावट आयची मांडावळ करतल्यांक सगल्यांक आनी वांटो घेतल्यांक देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. कालतिकायेन जिवंक जेजू नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझे भायर मोच्या देवा D40 570 D41 पेज 70.